हणजुणा कायसुवा वाठारांतल्या 81 वर्सां पिरायेच्या राधाबाई मोरजकार हिणे 2019 स्वच्छ भारत मिशन या सरकारी येवजणे खाला आपल्या घरा लागसर शौचालय बांदपा विशीं अर्ज केल्लो. तशेंच तिच्या पुतान 10,000 रुपया फारीक केल्ले खंय. मात जमिनीच्या विशयावेल्यान भाटकार आनी मुणकार हांच्या मदीं सुरू आशिल्ल्या वादाक लागून सोकपिटा खातीर जमीन नाशिल्ल्यान 5 वर्सां जालीं तरी ह्या शौचालयाचें काम अर्धवट आसा. हाका लागून राधाबाई आनी तिच्या घरांतल्यांक बरेच त्रास जाता. तांकां उक्ते सुवातेर वचचें पडटा. हे विशीं तांच्यांनी जून 2024 कागाळ केल्ली. शौचालयाचें काम पुराय करपाक कळाव जाल्ल्यान कागाळदाराचो मानव हक्क भंग केला. देखून शौचालयाचें 30% उरिल्लें काम 60 दिसां भितर पुराय करपाचो आदेश गोंय मानव हक्क आयोगान थळावे पंचायत तशेंच पंचायत संचालनालयाक दिला. अंजुना गांववाडो ह्या वाठारांत आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे हांगासर रावपी राधाबाई कृष्णा मोरजकर ही 81 वर्सांची जी जाणटी बायल आसा. हिणें अंजुना पंचायतीन जी गव्हर्मेंट स्कीम आसा त्याच्या अंतर्गत ती एक जो गव्हर्मेंटाचो सुलभ शौचालय ह्या स्किमीक तिणें अप्लाय केल्लें 2019. पण गेली 5 वर्सां जालीं आनी आतां 2025 लागलेलो आसा. गेली 5 वर्सां जालीं ती ह्या जे सुलभ शौचालयाचे जी स्किमी अंडर तिने जे टॉयलेटीक अप्लाय केल्ले आनी जेची ती फीजूय भरलेली 10,000 म्हणून तिचे कडेन तेजो जे फॉर्म आनी रिसिटूय आसा. पण पंचायती तर्फे तुमी म्हाज्या फाटल्यान जो टॉयलेट आसा हो सध्या अर्धवट परिस्थितीन आसा. कितें कितें अडचण जाता डोंगरार डोंगरार तिका जाता वचपाक व्हाळेन वयता ते सुद्दां वचपाक मेळना सारकें धरून धरून वयता त्या भायर. कितले वर्सां जाली अशें तुमी भायर वयतात? कितली वर्सां जाली 53 वर्सां. 53 वर्सां तुमी शौचालयाक भायर वयता? पंचायती कितले फाटी म्हणून वयतली सांग म्हाका. सावे आहलो पयली तेन्ना सावे आहलो म्हाका जावेक जाले आनी बाबा कोला कितें जातालो तो गव्हर्मेंट करतले म्हणले. कोणाचो तोच कळना न्हू. कोणाचो जाल्यार इतली वर्सां कशें रावतले आसले ते. येवपूच जाय आसले हांगा न्हू कोण तरी. आतां तुमचो जागो जाल्यार तुमचे कडेन कितें तरी आसतलें तुमी कितें करूंक जाय आसलें तुमचो जागो जाल्यार. पेपर हाडा दाखयात न्हू हे बाबा आमचें म्हणून. आतां आमकां टॉयलेटीक वचपाक कितके त्रास जाता. हे आतां गव्हर्मेंटान आमकां करून दिवंक जाय न्हू. हांगा पळय लोक आसा तो सगळोच म्हाजो आनी तुजो म्हणटा. हांव कोणाचो तो सांगूंक शकना. हांव नोकळो आतां कोणाचो आनी कितें तो जागो. तेंचे कितें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आसल्या कारणान तो टॉयलेट मागीर बांदतना अर्ध्या लायक 50-60% बांदला देखून तो बंद पडलेलो पळय. एज पर तेजे कंप्लेन आनी हांवें लोकांक विचारला तेजे प्रमाणे हांवें हें आयकलां. पण ते 5 सावन येता न्हू मागीर ते प्रॉपर्टीन तिजे आतां कुशीक प्रॉपर्टी तिणेन आपली म्हणून दाखयली थंय बांदप ते. पूण आतां थंय जर कोणाची प्रॉपर्टी आहा आनी तो जर आपूण ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार मागीर तितून पंचायतीचो रोल कांयच ना न्हू. तर येयल्ल्या कारणान आमी परतून आमी कोण कंप्लेनंट आहा कोण ऑब्जेक्शन हाडटा तेंचे कडेन उलोवंक ट्राय करता. जर तेंचे बऱ्या भशेन जाता जाल्यार आमकां कितें जालें म्हणून आमचें कांय ना तितून प्रॉब्लम. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर.